Portuguese president of GRE, गोंयच्या रांपोणकाराचो एकवटाचो. आज पेपराचेर स्टेटमेंट चोयला त्या प्रमाणे कोण तर आमचे फॉल्स स्टेटमेंट काढला आणि त्या स्टेटमेंटात म्हणल्यार जारीचे 10 मेंबर्स अरेस्टेड म्हणून. पूण हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना GREचे 20 तारखेर सकाळची 10 वरांची मिटींग आसली मांतली GREचे ऑफिसांत, आनी कितेंय तरी आमचे मदीं आहा जाल्यार थिंगा चर्चा जाता, कसलेय तरी प्रश्ना वयर आमी सरकाराक डिमांड घालपाक जाय. त्या दिसाक आमी मिटिंगाचेर थाराव घेताय आनी आमचे मदें थाराव घेता आसतना कितें वयर सकयल जालें जाल्यार मेंबरां मदें तें आमी थिंगा सॉल्व कोताय. सगळे डिसायड कोताय कोणाक गुन्यांव तर कितें जालो, कोणाक कितें वायट शब्द वापरले जाल्यार ते आमी डिस्कस कोताय. आनी कोण वायट शब्द वापरल्याक वो कितें तो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ताका गुन्यांवकार कोताय, थारायताय आनी ते हांव त्या प्रमाणे ताका शिक्षा दिताय वो हांव त्या प्रमाणे ताका वॉर्निंग दिताय. पूण आयज 20 तारखेर 10 वरांची मिटींग जाल्या, तितून आमची मिटींग बरे भाशेन जाली आनी आमी आपल्या घरा गेले सगळे मिटींग सोंपयन. पूण रातचे 9:30 तर कितें तर प्रॉब्लेम जालो वाड्यान, आनी वाड्यान तर कितें तर जालें वो कितें तर प्रॉब्लेम जालो तर कितें जालें आनी कोण तर कितें केलें तितून GRE काय इंटरफेर ना. ती प्रायवेट ते कितें प्रॉब्लेम जाला तो सॉल्व करपाक तितून पुलीस आहाय. पूण पुलिसांनी GREचें नांव घेवप न्हू, पुलिसांनी GRE टार्गेट करप न्हू. कित्याक GREचे आमच्यो केस्यो GRE बारा लेवलाचेर आमी केन्नाय पुलिसीन वचनाय आनी GRE आमी केन्नाय पुलिसीन अशें करून आमी केन्नाय कंप्लेन फायल कोनाय. आमचे मदें कितें जाता तें आमचे मदें आमी सॉल्व कोताय. जर गांवांत तर कोण पिवोन वो कितें केलें, कोणाक फोडमोड केली, कोण त्रास केले, ते मनीस कंप्लेनाक गेले आसतले वो तेणें कंप्लेन केलें आसतलें. त्या दिसा पुलिसां मदें कितें जालां तें GRE कांय खबर ना. पूण हांव एक सांगूंक सोदतां, 20 तारखेर राती कोडे 7:30 ती 9:30 पासून रिकॉर्डिंग आहा, म्हगे फुटेजीचे चलता तेगे पिक्चर आहा आनी त्या टायमार हांव घरांत आसना. तर घरांत जर हांव आसलोलो जाल्यार हांव तें गितांत आसलोलो. गड आमचे मदें कितें तर बाबासाहेब जातालोली गोडे मारफूट जातालोली हे भाशेन कोणाक तर तेणें गाडी मारली आसतल्यो आनी ती वाडेर तीन तर तेंगे जालां आसतलें. पूण पुलिशी गेलो कांयच न्हू GRE मेंबरांक GRE इनवॉल्व करपाक आनी GRE नांवान स्टेटमेंट दिवपाक. हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना GREचें नांव पळय पिड्यार कोत्ता GREचे वर स्टेटमेंट काडटाय तेजे आमी डिफॉमेशन केस घालतले. कोणूय जावं, पुलीस जावं, कलेक्टर जावं व मामलेदार जावं, कोणूय जावं तो ऑफिसर, कांयचे कांय बेश्टे GRE नांवान पेपराचे स्टेटमेंट वायरस करप हें सारकें न्हू. म्हगे भाशेन दिसता जेन्ना तेंका तर पुलिसान दिसला तर GREचे मेंबर सारके कमिटी मेंबर आहाय 870 आनी GRE फॅमिली सगळे मेंबर 5,000 आहाय. जाल्यार तुका जर कापोसता त्या GRE मेंबरांक 10 जाणांक भितर घायले ते 5,000 लोकांक भितर घालना 870 मेंबरांक भितर घाल. 870 मेंबरांचेर केस रेजिस्टर कर. कितें 10 जाणां भितर घाता जाल्यार 10 जाणां जर केस फायल करता जाल्यार त्या दिसाक ते कोणाक गाडी मारले ते आपल्या कंप्लेन दिवपाक गेल्यार तांकां रिफ्यूज केल्या, पुलिसांनी कंप्लेन घेतली ना. जायत्या जाणां तेणें गाडी मारल्या म्हणटा लोक गेल्ले थिंगा गांवांचो, पुलिसान तांकां रिफ्यूज केल्या आनी दुसऱ्या दिसा तेंगेले कंप्लेन घेयला. जाल्यार ते दिसता आख्खे रातभर तांकां 20 जाणांक 22 जाणांक भितर दवरल्या थिंगा वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर. आनी हांकां कित्याक पासो ती आख्खी रातभर थिंगा सकाळची 10 पासून तांकां कित्याक दवरल्या रातचे गेल्ले त्या मनशांक हें पयलें सांगचें. DSPनूय सांगचें, PIनूय सांगचें. जे कोण पळय इन्सिडंट जाला ते पयलें स्टेटमेंट घेयनासतना ते कंप्लेनराक नांव घेयनासतना कंप्लेनरान जी एक्युजांची वळख दिनासतना
तूं कोणाकूय भितर दवरता आनी आपल्या जाय तेन्ना सोडटा हें सारकें ना इतली इलिगल आनी आमकां तितून तेणें म्हणलां कितें रेल्वे म्हणजे कितें रेल्वे आख्खो गांव झगडटा की गोंय झगडटा रेल्वे प्रश्न वेगळो आनी GRE मिटींग वेगळी आनी हो इन्सिडंट जालो तो वेगळो दुसरे फावट सांगता वॉर्निंग दिता कोणूय जावं तो पुलीस इन्स्पेक्टर जावं पुलीस DSP जावं पुलीस कोणूय जावं जे GRE नांवान पळय कितें स्टेटमेंट काडटा तें सांबाळून काडचो आमी डिफेमेशन केस घालतले